कशाची मीटिंग आली, किती डिस्कस जाले सर? डिसिजन एकच चीफ मिनिस्टरान अनाउन्स केला ऑलरेडी. म्हणजे आता आम्ही उलयल्यात की 15 दीस आणि पुढे धगलपाची लॉकडाऊन. लॉकडाऊन हॉटेल बीन चालू तेजे सुद्धा डिसिजन आता उलयले आम्ही. पण वयल्यान कितें येतले डिसिजन आता 31st तेन्ना सारको निर्णय जातलो. तेजे पयलीं ऑलरेडी सीएमाक सगळ्यांनी रिक्वेस्ट केला की 15 दिसांनी मुखार परत सर तुमकां कितें दिसता हॉटेल बीन चालू जावंक? आमकां दिसता सोशल डिस्टन्स दवरून रेस्टॉरंट आहा ती चालू जावची सगळे उलयल्यात. पण काही लोक म्हणटात नाका आनी 15 दीस फुडें वचून दी, कारण ऑलरेडी गोवा ग्रीन झोन भितर आसा आनी अख्ख्या हिंदुस्थाना भितर चीफ मिनिस्टर नांवूय जाल्लें ती गोंय अजून पासून आमी सांबाळलेलें. पण हे जे महाराष्ट्र आनी कर्नाटकचे येतात ते काही प्रमाणात आमकां पेशंट मेळटा. हें सगळें सारकें, कारण जिवाचेर लोकांच्या जिवाचेर आमकां खेळपाचें ना. आमकां तशेंच गोंय बरें दवरपाक नेबरिंग स्टेट हे करतले सर, कितें महाराष्ट्राक हे करतले बंदी अशें कितें? सर मायकेलान म्हणलेले की महाराष्ट्राच्या लोकांक थोडे मातसो 15 दीस बंद दवरचे म्हणून. तेजे कितें डिस्कशन जालें? तेजेर कांय डिस्कशन ना. आमी सगळ्यांचे कोविड टेस्ट करून भितर घेतले न्ही. हॉटेल महाराष्ट्राचो आसून नाल्यार कर्नाटकाचो आसून. हॉटेल बंद आहा पूण तरी आसतना ऑनलायन बुकींग हॉटेलांनी स्टार्ट ना 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 खंयचीच बुकींग ना ऑनलायन. बोगस आसतलें. रोहन गौडे म्हणटा की चालू जाता म्हणून. ते रोहनाक कितें खबर आहा कोणाक? रोहनान खंयचो चॅक केला, खंयचे प्रूफ आहा, कितें आहा दाखयली ऑनलायन. 5-6 म्हयन्याचे पयलीं मागीर समज तेंच्यान कडेन बुकींग केला जाल्यार तेका आमी कितें करूं शकतात? पण हें अशें स्थिती रावल्यार ते कॅन्सल करपाक पडटलें न्ही. बेश्टें काडून कितेंय कोणाचें घालप आनी बेश्टें नांव पेड्या करपाचें भाशा उलोवप ही बरोबर न्ही. चीफ मिनिस्टर आमचो बरें काम करपाक लागला. सध्या गोंय सारकें सांबाळलेलें आहा आनी गोंय सगळें सुरक्षीत आसा अजून पासून. कोण कोणाक उलोवपाक दिना, खंयचो प्रूफ आहा, कितें उलोवप. सेक्शन 144 लावन जाल्यार लोकांक एकट्याक येवंक मेळना. एकठांय येवपाक मेळीच ना. आतां सगळे सोशल डिस्टन्स दवरून काम करपाक जाय. पण 2 महिने पयलीं सोंपलें म्हणटा जाल्यार आतां पण तो कारण दिवंक जाय म्हणटा ते 144 कितें कारण दिवचें पडटा म्हणटालो तो. कित्याक कसलें कारण? 144 सेक्शन कित्याक क्रावड थंय जालो जाल्यार 144 लागतलेच न्ही. 2 महिने उपरांत बंद जाले म्हणून. खंयचे 2 महिने? 2 महिने उपरांत ते 144 सेक्शनाचो व्हॅल्यू नसता खंय, तो बंद करचो पडटलो. कोण म्हणलो? खबर आसतलें. पण हे तुगेले 144 अजून कोणाक ना. ताजो खंयचोच गैरप्रकार अजून जावूं ना. आनी सोशल डिस्टन्स दवरून काम. आज कोविडाक दुयेंताक वखद कितें आहा? मास्क घालपाचें आनी सोशल डिस्टन्स दवरपाचें. तुमी सुद्दां लागीं येनाका, पयस रावपाचें.